SP काय ना आहे SP केन्ना आहे सो आय वॉन्ट डिवाइस SP असा म्हाका सांगल्या त्या भाशेन SP इज नॉट देर ऑन द चेअर पण हांव PI कडेन डिस्कस करता एक दो आवाज कोणाचो we are come to meet the SP. They told us SP is not there. So I want to know whether DYSP is there because we, the concerned citizens, Navel Kara from Navelim constituency, we are come to give a complaint on a fanatic or person who tries to divide religions and community with hate speeches, his acts. So we are come here. आमका जो बजरंग दलाचो साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असा जो असा कुंकोळी बालीचो जो आमच्या नागरिकांक घेऊन आमच्या हाऊसिंग बोर्डाक त्रास करता त्या मनशाचेर विराज देसाई बजरंग दलाचो प्रेसिडेंट तसोच रवींद्र रेडकार म्हणतो गौरक्षक प्रेसिडेंट असा पळय गौरक्षकाचो प्रेसिडेंट हे दोन आउटफिट्साचे जे लीडर असा तो काम तेणी पयर केल्लो असा हाऊसिंग बोर्डात भुरग्याक मारून सो वी हॅव कम टू गिव कंप्लेन आणि एक सेपरेट कंप्लेन दिवपाक आयले हांव कन्सर्न सिटीजन्स अँड एफेक्टेड सिटीजन्स ऑफ वृंदामोड हाऊसिंग बोर्ड आमगेले नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे दिस इज ऑन विराज देसाई दुसरी कंप्लेन कित्याक तेणी हेट स्पीच केला आणि तितूंत पुलीस आशिल्ल्या मुखार लोक आशिल्लो पूण ताणें तांच्या आवयचेर आनी तांच्या भयणीचेर गाडी मारल्या बुरचे उडयला ही इज ट्राय टू डिवायड द कम्युनिटी ही इज ट्राय टू स्प्रेड हेट्रेड आमचे गोंयांत केन्ना अशें नाशिल्लें आनी तुमचे पुलीस थंय उबी आशिल्ले पुलिसान कांय एक्शन घेवना आमी मिडियाचेर पळय आसा आमी प्रोटोंडाचेर बायट पळयलो आसा जो विराज हेट स्पीच दिता तो पळयला ना सगळ्यांनी सो वी ना कित्याक हांगा मरे डबल हें जाता दोन भाशेन डिफरन्सीस जाता तुमी पुलीस आसात पुलिसांत न्ही हिंदूय पुलीस आसा कॅथलीक आसा पुलीस मुस्लिमूय आसा पूण भेदभाव करनाकात गव्हर्मेंटाच्यो कटपुटल्यो जायनाकात हांव एकूच विचारता तुका सॅम्युअल जो मेलो पळय म्हापसाचो एक कचरो उडयलो कोणें व्हिडिओ काडलो म्हूण कंप्लेन कोणें करूं नाशिल्ली कंप्लेन करता स्व मोटो म्हणून ताका अरेस्ट करून आयज ताची मृत्यू जाली आतां ह्या विराज देसायाक तुमी कित्याक अरेस्ट करूं ना मातशें बोल आनी आमी सगळीं येतली हा कित्याक सगळ्यांक दुखला सगळ्यांक वचपाचें मरे You all have been taking फायदो. All my cases I've seen. एडबकाक मारलो मायनॉरिटी. जेस्टर एक्शन जालो भांगार चोरले मायनॉरिटी मेलो म्हणून सांगले. तिसरो सॅम्युअल कचरो उडयता म्हणून केस केली
forced him to that minority. Why you are doing this? This is India. When we take pledge, what we say? That all Indians are my brothers and sisters. हे केन्ना जाय जावन आसलें. उल्हास कुयेकर जेन्ना बीजेपीचो MLA निवडून आयला तेन्ना साकून नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत डिस्टर्बन्स जाताला. डेव्हलपमेंट काय जाना आनी वयल्यान तांकां गॉडफादर सुद्दां हेल्प करता. ताणें मदें पडपाक जाय आशिल्लें. तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणल्यार रिलीजन सोडून दी. दिस फायट इज नॉट अबाउट रिलीजन. कोण बरो हिंदू हें करपाना. हिंदूच्या नांवान एक कलंक आसा आनी हेंचेर होम मिनिस्टर CM कित्याक ओगी आसता खबर ना. हे सगळे हिंदूंगेर दिवाळीक आनी गणपतीक वयतात. हिंदू आनी क्रिस्तांव येतात तांगेर खीर आनी बिर्याणी खावपाक. दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन हेट्रेड. आय एम हियर टू टेल that we are all one and all have to be given same respect. Everybody demands respect. प्रत्येक मनीस काम करता जोडटा खाता. आम्ही इंडियात आसा, आम्ही भारतात आसा आणि आमची कॉन्स्टिट्यूशन आमकां शिकयता that we are all equal in the eyes of law म्हणून. आमची कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जावं 18 जावं ते सांगून 19 20 पळयात तुमी. आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आंबेडकरान बरोवन दिल्लें आसा की आमी सगळीं एक म्हणून. आमी केन्ना भेदभाव करूना आनी असले गोंयांत केन्नाच जावना. खंयच्याय स्कुलात जावं सगळ्या समाजाचे सगळ्या कम्युनिटी रिलीजनाचे भुरगे असतात. कामाकडे हॉस्पिटलांत येऊन गेल्यार केन्नाच डिस्क्रिमिनेशन जायना. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार हे बजरंग दल आनी वता कोण तो गौरक्षक म्हणटा तो गौ माता गौरक्षक करता तो. अरे कितले तरी गायो आसा मरे पडिल्ले पळय रस्त्यार. व्हर मरे तेंचो इलाज कर मरे. प्लास्टीक खाता मरे गायो आणि ताका नॅशनल एनिमल म्हणून अनाउन्स करप डायरेक्ट. आमी काय म्हणना तुमकां ऑब्जेक्शन आसा अनाउन्स करा मरे. डिक्लेअर करा मरे. हे नाका जाल्ले मरे. जेन्ना हांगा रेप जाता मॉलेस्टेशन जाता कोणाचे अत्याचार जाता ते ड्रग्स घेतात कोण ड्रग्साचे बिझनेस करतात. कसिनो ते कसिनो करतात हाऊसिंग बोर्डात त्यांच्यावर कोण एक्शन घेना. तेन्ना हो बजरंग दलाचो विराज देसाय आणि भगवान रेडकर रवींद्र रेडकर त्याचे कितें एक्शन घेना मरे. तुमकां हफ्ता जाय तुमकां इन द नेम ऑफ बजरंग दल एंड गौरक्षक तुम्ही हफ्ता कितें करपाक येता. आणि तुमकां कोणें NOC दिला. गव्हर्मेंटान NOC दिल्या पुलिसान दिल्या कायदो हातीन घेवपाक. पात्रांव कितें सांग ना म्हूण नाका तो आसा. तूं 10 मिनटां वचो ना हांव पळयता न्ही जाल्यार उपाय म्हाका लॉ एंड ऑर्डर करपाचें ना. आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर ते आसता जाल्यार आतां फोड जावपाचें. आमचे भुरगे कितले ओगी आसा फोड मार जावपाचें न्ही. कितले ओगी आसा ना. तूं कित्याक करतलो. You told me I will go take permission and come. I'm also suggest right now. On behalf of SP, Can I go and check? Can I go and check if the officer is there? I have all the. We are paying tax money. तुमका पगार मेळटा आमचो. On before फक्त memorandum दिवपाचें. लोकांक जाय ताचे कडेन. We want this. ही FIR जाल्ली जावपाकूच जाय. FIR दाखवा जाय ना. भगवान तेंचेर जावपाक जाय. कंप्लेन घेऊन येयला तांकां तुमी अरेस्ट करतले. म्हाका पळोवपा जाय जे कंप्लेन जस्टीस आमी खंय मागतले आसा पुलीस स्टेशनार. कितें रॉंग जाल्यार आमचे रक्षक म्हणू ये आतां पळोवया आमकां त्या दीस जेन्ना विराट दादागिरी करता तेन्ना पुलीस सायडीन आसा तो हांसता हे पुलेकलो आनी पुलीस. आनी आमकां ना कित्याक कायदो सगळ्यांक समान. लॉ इज इक्वल टू एवरीवन. डोंट ट्रीट देम एज वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी. Don't treat them as one part of community. And these are fanatics in the name of these outfits. आणि आता आमकां भिरांत दिसता. म्हाका दिसता जाल्यार हांकां तारी पार करपाक जाय. विराय देसाय तारी पार करपाक जाय. आयज हांगा करता फाल्यां थंय करतलो. आख्खे कितें समजता तो गोंयचो CM जावन बसला काय म्हणून. ताका होम मिनिस्ट्रीचो पद दिल्लो आसा रे तुमी. हा तो कित्याक बंद करता कित्याक करता तूं. डिवाइस पीक मेळपा जाय. डिवाइस पीक मेळपा जाय आपणा कडच्यान वच म्हणतो ना. बट वी आर रिप्रेझेंटेशन आमकां डिवाइस पीक कडेन आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक तुमचें कितें रिप्रेझेंटेशन आसा पळय तें म्हाका काय कितें करतलो आमकां FIR जाली जाय.
इम्रान FIR साहेब एका मारला गेली आणि एका भितर घातला आणि ते सुसेगात बाहेर ते सांग आवयच्या बहिणीच्या कोण टाकेल आता ना दोन केल्या कंप्लेन कंप्लेंट म्हाका दी ओके ही कंप्लेन आसा हांव वचना ST ऑफिसाक हाय जायना तुमगेले आयकून घे ST ऑफिसाक इनवर्ट इम्रान हे स्टोरी नाका We want FIR on Viraj Desai. FIR करपाक जाय आमकां FIR तूं कर लेटर दिता तुका FIR करून दाखय हे पळय आमी सगळे दाखयला कशें ताका मारला पळय ताजे शॉप कशें फोडला पळय हे पळय सगळे एनेक्ट केला आमी हे पेन ड्रायव्ह करून हाडला व्हिडिओ दाखयता तुका हेट स्पीच कशी केल्या त्या आवयचेर आमी बहिणीचेर गाडी मारली पळय आणि मेडिकल हे पळय रिपोर्ट्स हे पळय सो नो फर्स्ट कम वी आर कमिंग इनसाइड अरे ते आसा फोन करून दिता आमी आसा व्हिडिओ फोन FIR करता कंप्लेन व्हिडिओ फोन त्याचो कंप्लेन केला आमच्याकडे सगळे आम्ही सगळे प्रूफ केलेला तेका मारलो आणि तेका हॉस्पिटलान घालपाच्या सुवातेर तेका हाडून थिंगा लोकांक घातलो महिना पुरतोरी थिंगा जेलीन घातलो तेका एक रात तेका थंय आणि तेका वयल्यान 171 सेक्शन लायलो पीस मेंटेन करपाक येयले हे 5 जाणां एकल्याको मारपा तूं सांग एकल्याको हितून ताकद हा बाहुबली जालो हो भाव आणि तेका विक्टिमा डिटेन केला म्हळ्यार कसलो कायदो कोणाय पावरू म्हाकाय पळोवपा जाय म्हाका दिसता सगळ्या बजरंग दलाच्या मनशाक अग्री करतले हो विराज कितें करता तो तेंच्या आउटफिटाचें नांव घाण करपाक लागला दादागिरी चल्ल्या तागेली कितें उलोवप कितें तागेलें पात्रांव कितें उलोवप कितें रे तागेलें गाळी मारता तूं सगळे प्रत्येक भुरग्याक आपली आवय भयण व्हडली आसता तुका फाल्यां तुज्या आवयचेर आनी भयणीचेर कितें घाण उलयलें जाल्यार यू कॅन टेक इट यू शुड हॅव अरेस्टेड इन दॅट मुवमेंट कपिल बाबा शिरो कपिल बाबा दुखलेला त्यांच्यानी दुखलून कपिल नायक म्हणटा तो सिंगल म्हणटा PSI मध्ये कॉन्स्टेबल मध्ये रँकिंग कोण आसा PSI बाब यो तूं काय सांगता पात्रांव तूं म्हाका सांग तुमी पेट्रोलिंग करता तूं खबर आहा इलिगली केस कितले आसा पळय ते विराज देसायच्या बजरंग दलाच्या हांव सांगता म्हणून कितले ते कसिनोचे बुकींग स्टार्ट जाल्ले आसा ते कितले लोकांचेर अत्याचार जावपाक लागला थंय कितले इनजस्टीस जावपाक लागला कितले इलिगल आसा हांव म्हाका सांगता कोणाचे इलिगल आसा कोणे रायट घेवपाचो असले पंच आसता पळय ते पंचा कडेन कंप्लेन दिवपा जाय कन्सर्न पंच रायट करता नाजाल्यार सेक्युरिटी कडेन दिवपा जाय लेट द पंचायत टेक हे एक्शन हू आर यू ऑल टू टेक एक्शन इलिगल म्हणटा तुम्ही पर्टिक्युलर एक पिक एंड चूज करून कोणे टार्गेट कित्याक करता लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ड्रायव्ह करा नक्की ड्रायव्ह करूया कितले मडक्या गाडी आसा इज इट लिगल ते सगळे इलिगल मडक्या गाडी आसा कितके शॉप आसा कितले घर आसा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द रूम लेवल त्यांचा स्टार्ट करा तुम्ही पिक एंड चूज करून पर्टिक्युलर मनशाक टार्गेट करून तुम्ही किती मेसेज दिवपाक सोदतात दिस इज व्हेरी रॉंग दे हॅव नो राईट टू इंटरफियर देर त्यांना तिथं रायटूच ना किती प्रॉब्लेम आसा ओके प्रॉब्लेम आसा अंडरस्टूड तुका प्रॉब्लेम जाता आसल्यार कोण येयलो आसलो प्रॉब्लेम रिटर्न कंप्लेन दी पंचायत विल टेक एक्शन एक रिटर्न कंप्लेन दिया हा फक्त युथाक न्ही घेवन आयला हाऊसिंग बोर्डाचे युथ आयल्या आणि उलो मारलो जाल्यार सिनियर सिटीजनय आसा बायल्यो आसा आमचे कडेन बायल्यो आसा रस्तो ब्लॉक जातलो हांगा बरें मर्यादान हांव सांगता DYSPन आमकां एंटरटेन करचे FIR आसा ती बजरंग दलाच्या विराज देसाई आणि गौरक्षक कोण तो आसा प्रेसिडेंट भगवान रवींद्र रेडकर हाजेर FIR करपा जाय तांकां जाय जाल्यार ताडी पार करा habitual offenders इलेक्शन येता म्हळ्यार habitual offenders repeated they keep repeating this बोलता ते छातीवर कोण बडा 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 कोणाचे तुम्ही कोण रे तुमकां कोणे अधिकार दिला रे खंयचो धर्म शिकयता रे नो रिलीजन टीचेस अस टू हेट नो रिलीजन
ह्युमॅनिटी इज द रियल रिलिजन. मनीसपण म्हणतात ते खरें रिलिजन. कितें चल्लां ओगी रावपाना आमी खोपोवन घेवपाना. कोणी काल म्हाका सांगलें एडवोकेटा कडेन ड्राफ्ट करता तेन्ना आमकां कितें सांगलें काल तुमी सांबाळून रावा आतां तूं प्रतिमा ना जातलें. आमी रोसाद एक फाटी येता एक फाटी वता. बट कितें तरी पर्पज सर्व करपाक जाय. आनी म्हाका दिसलें इनजस्टीस जावपाक लागला आमच्या मायनॉरिटींच्यान ह्या कम्युनिटीचेर. डोंट डू दॅट. वी आर नॉट हियर टू हेट ऑल गोवन्स. वी आर नोन एज गोंयकार फर्स्ट. वी आर नोन एज गोंयकार. कितले वर्सांचे पुर्वज रावन आयल्या. आमचे कशे कॅथलिकाचे मुस्लिमाचे हिंदूचे रावन आयले तशी. तुम्ही कित्याक हेट करता रे. हाडला 2 कंप्लेन आसा सर. वन इज तुज्या हातींत आसा ती खंयची. नो क्वेश्चन आसा एक बाबा कम गेलो माय Tell now, you put a bag. I know that I know it. हांव ताका बॅग दिता. They put it to election certified. सर ही तू रीड करता खंयची रीड करता आतां सद्या कन्सर्न ती दिले दुसरी दिले म्हाका दिले क्वेश्चन ओके. आनी एक्यूज पर्सन जे पळय रवींद्र रेडकर आसा तो म्हणटा तो गौरक्षक प्रेसिडेंट. गौरक्षकाचो प्रेसिडेंट आसा रवींद्र रेडकर. ताका भगवानी म्हणटात. हजिंगुडातूच रावता तो. दुसरो म्हणटा तो संदीप शिरोडकर ताजो मनीस. मागीर वैभव पटेल ओम नायक म्हणटा तो जयेश नायकाचो चलो आनी दुसरे. आनी सर कितें जालें न्ही हांव तुका थोडक्यात सांगता. आय जस्ट टेल यू इन 2 minutes. This fellow was running a small eatery shop. Eatery, and obviously he belongs to minority, he belongs to community. They will sell their beef or whatever. That is fine. But here they have given a false narrative. थंय कितें चल्लां पळय जाणा सर. हे इन द नेम ऑफ बजरंगल विराज देसायचे बजरंगल आसा आनी हो मेन भगवान जो आसा गौरक्षा म्हणटा पळय तो तांकां खूब लोकांनी थंय कोण बीफ विकता पळय तांचे कडल्यान खंय हफ्ता कलेक्ट करता. आनी ते केन्ना मुखार येवन तुका सांगूना कित्याक दे हॅव दॅट फियर एक्शन घेतले म्हणून. सो त्या दीस ताचे शांतीतले घरा कडेन संदीप म्हणटा तो शिरोडकर कोण तो संदीप शिरोडकराक तेणी धाडले भगवानान. एका सांगलें खंय हफ्ता. तेणें डायरेक्ट सांगलें खंय हफ्ता म्हजे कडेन खंय आसा 2 किलाची पीठ घेवन येता हांव. च्या समोसा काडटा आनी इल्लेशें म्हजे कडेन हफ्ता ना म्हज्यान दिवपा जाय. ते म्हणलें लूक आनी मागीर फोन काडलो खंय आनी हेणे मारलो फोन कोणें हेका मारलो भगवान रेडकराक गौरक्षकाचो प्रेसिडेंट जो आसा तो. एका सांगलें खंय तूं हप्ता धाड. आनी डायरेक्ट सांगलें खंय म्हाका हप्ता दिवपाक पयशे ना. चल आपूण दिवपा ना तुका कितें तें दाखयता म्हणपाक लागलें. आनी हेका खंय हे 5 जाणांक घेवन आयले. कोण तो भगवान. आनी हे पळय नांव आसा संदीप शिरोडकर आसा वैभव पटेल ओम नायक आनी हे 5 जाणां आयले खंय आनी हेका मारपाक स्टार्ट केलें. डिफेन्साक हो मारपाक गेलो पूण 5 जाणांचो फोर्स कितलो एकल्याचो कितलो जालें. स्टिलाचे प्लेट घेवन मारले आसा मार आसा सॉसाची बॉटल. आमी सगळे तेजे शॉप कशें डिसमेंटल केला ताजे पळय मेडिकल मागीर ताका न्ही सर. Shop is illegal. वी आर नॉट अगेन्स्ट इलिगल. इलिगल इज इलिगल. इट हॅज टू गो. दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट इलिगल. दिस स्टोरी इज ऑफ हफ्ता. FDA लायसन्स आसा ताजे कडेन. Everything is there. FDA लायसन्स आसा पूण ट्रेड लायसन्स. But he is paying support. तूं म्हाका एक सांग तूं हावसिंग बोर्ड यो म्हजे बरोबर हांव तुका दाखयता कितले लिगल आनी इलिगल. दिस इज नॉट अबाउट इलिगॅलिटी. दिस इज अबाउट द हफ्ता दे आर टेकिंग. बीफ विकता तेंचे कडेन. अरे आयज बीफ आसा खंय रे आयज बफेलो यू सेलिंग नो दॅट हे नो जेवण न्ही फास्ट फूड आणि थोडेसे समोसे करता बिफाचे सामोसे. हो बीफ बफेलोचे असतात. बफेलो बीफ आयज ना. हांव कितें न्ही ते दुर्गापड ते हितून आनी आमचे पळय देवूळ लागीं आसा आनी म्हाका बीफ शॉप जावपाक जाय आनी ह्यो मॅसेज केल्या दे आर ट्राय टू इनसायट अदर्स दुसऱ्याक काडून घालता. आनी मागीर हेका कळटकीर मेन आयज तुमकां खबर आसा 9 जून आमी आसा मडगांव पुलीस स्टेशना भायल्यान जे आसा साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलीस हेडक्वॉर्टर्स. एंड वी हॅड गॅटेड हियर अराउंड 6:30 6:30 साकून आतां 8:30 जावपा आयल्यान. आनी आमी आयिल्ले एक डेलिगेशन घेवन कॉन्स्टिट्युन्सी आमची जावन आसा नावेली. आमी नावेलकार नावेली कॉन्स्टिट्युन्सींतले आमची जो पार्ट पडटा पंचायत रुमदामोड पंचायत म्हणून आसा आमची हावसिंग बोर्ड. थंय पयर हल्लो जालो ते सगळ्यांक खबर आसा. हल्लो करपी कोणी खबर आसा बजरंग दलाचो जो प्रेसिडेंट आसा विराज देसाई आनी दुसरो गौरक्षाचो मातशें मध्ये गौरक्षाचो प्रेसिडेंट जो जावन आसा रवींद्र भगवान रेडकर. सगळ्यांक खबर आसा आमचो इम्रान गेलो हो पळय ह्या भुरग्याक ते दीस हल्लो केलो. आमी हांगा इलिगॅलिटी सपोर्ट करपाक येवना. म्हजे बरोबर आसा उमरा पटन हो आमचो पंच मेंबर आसा थंयचो. आमी हांगा इलिगॅलिटी सपोर्ट करपाक येवना पूण लोकांचे दोळे उक्ते करपाक आयल्या. आमी
आयल्यात तुमकां सांगपाक की आमकां जस्टीस जाय म्हणून आमी आयली कित्याक त्या 3 तारखेर हाजे शॉपाचेर कोण तरी 10:30 पावलो आनी त्या मनशाचें नांव आमी दिल्लें आसा संदीप शिरोडकर आनी ताका हफ्ता मारलो डायरेक्टली. आयकूंक येता हावजींग बोर्ड जितले लोक हावजींग बोर्डात जितले लोक खंय बीफ विकतात म्हणटात ते आतां बीफ मेळना आतां बफलो मेळटा ते जे कोण पॅटिसा करता कोण समोसा करता बिर्याणी तांचे कडल्यान खंय हफ्ता कलेक्ट जाता. हफ्ता कलेक्ट जाता ना रे हफ्ता कलेक्ट करतात कोणाच्या नांवान गौ माताच्या नांवान. लोकांक सांगतात ते बीफ विकता म्हणून आमी बॅन करपाक जाय. बीफ खावप ना अंडरस्टूड. तुम्ही हफ्ता घेतात तुम्ही तुमचे पोट चलयतात. हो जो संदीप आसा त्याने एका सांगले आपणाक हफ्ता दी हेणे म्हणले रवींद्र भवन धाडला खंय भगवानान धाडला जाल्यार आपणा कडेन पयशे ना मागीर भगवानान एका सांगले कितें दाखयता येता 5 जाणांक घेवन आयलो हेजेर हल्लो केलो हो एकलो ते 5 जाणां वयल्यान एका मारलो एका जेलेन घातलो. हेजेर सेक्शन केन्ना आयकला विक्टिमाक मारतात ते विक्टिमाक मारलो 175 सेक्शन लायलो जेलेत एका न्हिदयलो आनी तेका VIP बेडीचेर न्हिदयलो हॉस्पिटलान. नेक्स्ट डे प्रोड्यूस करून एका सोडलो. आतां आमी कंप्लेन घेवन आयली we were demanding to meet the SP. SP was busy on conference call, so we said we want to meet the higher ups. So सिद्धांत शिरोडकर जो आसा DYSP तेका आमी मेळ्ळी आनी आमी 2 कंप्लेन दिले आसा and we told them we want it inward करपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय FIR करपाक जाय म्हणून. पयले म्हणटा ते आमी दिल्यात पळय कंप्लेन रिगार्डिंग एक्सटॉर्शन criminal intimidation, assault, vandalism and communal provocation. Yes, जे एक्यूज पर्सन आसा त्यांचे नाव दिला रवींद्र रेडकर एलास भगवान संदीप शिरोडकर वैभव पटेल ओम नायक आणि 2 जाणां. आमचे पळय आमी तुमकां सांगला खंयची सेक्शन लावपाची सांगल्या कित्याक दादागिरी चड जाल्ली आसा. हे बजरंग दल आनी गौ रक्षक म्हणटा पळय ते आय थिंक दे आर फॅनेटिक दीस पीपल. आय एम नॉट गोईंग अगेन्स्ट द आउटफिट बट द पीपल हू आर देर लायक विराज देसाय ताका गरज नाशिल्ली विराजाक. तूं रावता बाली कुंकोळी तुजी कसली गरज रे नावेली येवपाक. तू कोण रे कसली दादागिरी रे तू कोण लिडर तुका NOC दिल्या लोकांचे FDA आनी लोकांचे चेक करपाक हफ्ता घेवपाक. हे पळय हे आमी जे घातल्या एक्सटॉर्शन एंड अटेम्प्टेड एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 लायची म्हणल्यार अनलॉफुल असेंब्ली वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड असॉल्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंटेन्शनल इन्सल्ट एब्युसिव्ह लँग्वेज मिसचिफ एंड वेंडलिझम promoting enmity between religion, deliberate act to outrage religious feelings, criminal conspiracy. हे सगळे लावचे म्हणल्यार आमी FIR दिल्या CCTV आमी यांनी पेन ड्रायव्ह दिले आसा मेडिकल सर्टिफिकेट दिल्या सगळे आसा. आनी 1 मिनीट उलयता सांगपाक सोदता आमकां आमी जेन्ना स्कुलांत वतात तेन्ना आमी पयल्या बांकार बसतात आनी इतलेच म्हणटा वी इंडियन्स आर ब्रदर्स सिस्टर्स. आमी सगळे ऑल आर इक्वल इन द आयज. आमकां आंबेडकरान जे कॉन्स्टिट्यूशन दिला म्हणटा सब एक हे इक्वेलिटी सगळ्यांक कोणाचो काय कोण कायद्या मुखार व्हडलो ना सगळे भाव भयण सगळ्याच्या आंगात रामने रगत आसा. ह्युमिनिटी व्हडली आसपा जाय खंयचोच रिलीजन हेट शिकयना. आनी हांव हिंदू भाव भयणांकी सांगता दीस इज नॉट अगेन्स्ट यू ऑल. हे हिंदू भयणीच्या आनी भावाचे तुमचे अगेन्स्ट आमचे लोक येवना. तुमी आमी भाव भयण्यो आमी सदांच ते नाते उरतले. पूण जे फॅनेटीक आसा भगवान रेडकर आनी विराज देसाय हे कम्युनल डिसामनी करपा आयल्या हे आमचे सुसेग पिड्यार करपा आयल्या. खंय वतात थंय येतात. लास्ट इयर देखून जुलूस नाका प्रोसेशन नाका हिसाब घालपाना हिजाब घालपाना टोपी घालपाना. तुम्ही कोण न्ही तुम्ही आवय बापूय न्ही तुम्ही सरकार न्ही. हांव विचारूंक सोदता उल्हास तुयेकर तूं मरे आमचो MLA जाला पळय नावेलीचो तेन्ना साकून हे चड जालां हेच्या पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें. म्हणटा तो सांगता उल्हास तुयेकर तूं BJPचो MLA आसत हेच्या पयलीं इतले आमदार आयले केन्नाच पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जावना. पूण आमकां कळून येता की तुजो हात हेंचेर आसा. तूं हे आमचे डिव्हिजन करपाला नाका रे बाबा. MLA म्हणल्यार कितें फादरली फिगर. आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कामां कांय जावना. लज दिसता की आमच्या भुरग्यांक रस्त्यार पडटा. आमी पुलिसांनी सांगलें आमच्या हातीत तलवाऱ्यो नात आमच्या हातीत बॉम्ब ना तसले आमी घेवन येना. आमी सुसेग पाळटात. हे भुरगे सदांच म्हणटाले मॅडम कितें कोरया आमने राव पीस आनी हार्मनीन कोरया नाका. आयज म्हणजे उदक तकले वेल्यान गेलें कित्याक ह्या विराजान हांवें सिद्धांत बाबाक शिरोडकराक DYSPक व्हिडिओ दाखयलो आनी तो शॉक जालो. त्याने तो व्हिडिओचेर पयले विराज थंय वचून हावजींग बोर्डा वचून पुलिसां मुखार इतलो बंदोबस्त लायलो म्हणटा तो. तांचे मुखार तो सांगता हे कम्युनिटी आसा पळय हे भाड्याक पडपाचे हे आवयक आनी भयण्यांक घेवन चीप दिसता ते सांगपाक दुखून. तुमचे कितें आवय ती कोणाची आवय ती तुमच्या आवयक म्हणल्यार तुमी ओगी रावतले तुमच्या भयण्याक न्ही म्हणल्यार तुमी ओगी रावतले. हे आयल्यात आमचे पीस डिस्टर्ब करपाक हार्मनी सुसेग पिड्यार करपाक.
आमकां नाका. आमी मागला की जाता जाल्यार भगवान रेडकर गौरक्षकाचो प्रेसिडेंट आसा आनी कोण तो विराज देसाय बजरंगाचो प्रेसिडेंट आसा तांकां जाता जाल्यार ताडीपार करचे म्हणून हो आमचो डिमांड आसा. डिमांड आसा आनी चड करून हांव कित्याक म्हणटा कित्याक आतां इलेक्शन येवपा आसा हेंकां हिनीच पोसलेले आसा. कोणें पोसले तें आतांच नांव सांगलां. आमचें मदं डिव्हिजन घालपाक आमी खोपोवन घेवपा ना आनी आमी भिवपा ना. कोणी जावं मायनॉरिटी आसूं मेजॉरिटी वी आर ऑल वन. दीस फॅनेटिक्स शूड नॉट बी एंटरटेन. आणि हांवें लास्ट सांगलां हांवें फोटो दाखयले आनी पोट दुखून जेन्ना गौतम कट्टरान हेट स्पीच दिली तिलक मैदानाचेर वास्को संताचेर आमच्या सान फ्रांसीस झेवियराचेर फाटल्यान हांवें दाखयला तांकां फोटवाचेर भगवान आसा आनी दुसऱ्या फोटवाचेर कोण आसा विराज आसा. म्हळ्यार कळटा हे प्रोमोट कोण करता. तुम्ही आमच्या गोंयकारां मध्ये सुसेग प्रिया करपायला. गोंय अशें केन्ना नाशिल्लें. आमी भाव भयणी म्हणून सदां रावल्या. हांव हात जोडटा तुम्ही चीफ मिनिस्टर जायनाकात तुम्ही होम मिनिस्टर जायनाकात आनी सीएम हे आउटफिट जे आसा पळय बजरंग दल आनी हे जशे परिकरान सीएम असलो वेलिंगकराक आउट केल्लो ताजे एका युनिट ताका भायर उडयल्लो ताका ताडीपार केल्लो तशे हे विराजाक आनी हे भगवानाक जे देवाच्या नांवान म्हणटा पळय हे देवाच्या नांवान ना हे आपले पोटा खातीर आपल्या हफ्त्या लावन करपाल्या. आनी लास्ट हांव सांगता वी आर रेडी. मायनॉरिटी आसूं म्हजे बरोबर वी आर रेडी. गांव माता मरे इतल्या गायो मरे पडटा मरे याद म्हजे बरें याद. हांव व्हरता तुमकां सोंसड्याक व्हरता प्लास्टीक खातात जेवण नासता तांकां एक्सिडेंट जावन कितले तरी गायो मरतात मरे तेन्ना तुमी येनात. आमच्या हावसिंग बोर्डान कितले तरी गॅमलिंग चलता. चलता ना कासिनो चलता ना बायलांचेर अत्याचार जाता ना ड्रग्स घेता ना थंय तेन्ना खंय आसता रे तुमी. तेन्ना याद मरे कित्याक तुमकां तांचे कडल्यान हफ्ता मेळटा म्हणून कसिनो गॅमलिंग करता तांचे कडल्यान इलिगल चलता ड्रग्स चलता तेजेर तुमचो दोळो ना पडटा. बायल भयण्यो हांव सांगता कितें करता जाल्यार बरें करात पूण आमचो डिमांड आसा आमी सांगतात की हेंकां विराज देसाय बजरंग दल आनी कोण तो रेडकर भगवान रेडकर तुमचे आमी खोपोवन घेवपा ना. तुमकां कोणें एनओसी दिल्ले ना तुमी कोणाचे बापूय जावपा वचनाका. उमरान थँक्यू पयर एक जो इन्सिडेंट जालो कम्युनल क्लॅशीस जावपाक चुकले आनी ह्याच बरे भाशेन तरी ते कितें आहा इलिगल तुमकां इशू आहा इलिगल आहा पंचायतान ऑलरेडी नोटीस धाडलो आहा. पंचायतान ऑलरेडी सगळे जे रोड वायडिंगा खातीर नोटीस धाडलो आहा अँड यू आर नो वन. तुम्ही कोण न्हू ते येवन ते इलिगल हे मोडे ते मोडे बरोबर. देर आर ऑथॉरिटीज पंचायत आहा BDO आहा डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा सगळे आहाय. देर इज अ प्रोसिजर. तुम कोण न्ही हे मोडे ते मोडे म्हणपा आनी स्टार्टींग पॉयंट फ्रॉम द रुमडा मॉल ते मारुतीमध्ये स्टार्ट केलं जाल्यार कितले इलिगल एक्टिविटीज चलताय. गॅम्बलिंग आहा मडका आहा आनी कितले घरां इलिगल आहाय कितले शॉप इलिगल आनी भगवान रेडकर जो म्हणटा न्हू तो इलिगल हे ते म्हणून ताचे स्वता घर इलिगल भगवानाले स्वता घर इलिगल बांदलें ताणें. तितून शॉप आहा कमर्शियल शॉप आहा ताकाय नोटीस धाडला आहा ताकाय नोटीस गेला आहा आनी तेवूय मोडपा पडले ना आतां ते हांव कितें तूं कोण मॉब घेवन येवन आनी पुलिसां प्रेशर करतले आनी पंचायती प्रेशर करतले हे म्हण ते म्हण हे आमी खोपोवन घेवचे ना. आनी लोक आमी हावसिंग बोर्डान रुमडा मॉलान कोणाच्या रेस्टॉरंटार वचून तुगे हे इलिगल ते इलिगल म्हणटा तुमी आयकोन घेवचे ना. तुमी डायरेक्ट पुलिसांक फोन करा ना पंचायतीक फोन करा आपया तांकां आनी कोणा हप्ता बिप्ता दिवपा वचना काय. दे आर नो वन. आनी आय अपील टू ऑल द रेसिडेंट्स कायदो मातशें हातीन घेनाका. कितें आहा ते वी वील गो बाय द लॉ अँड ऑर्डर. आमी कितें आहा तें आमी पुलिसाक कळयतले पंचायती कळयतले कितें कलेक्टराक कळोवपाचें कलेक्टराक कळयतले आमी कंप्लेन दितले. वी हॅव फेथ इन ज्युडिशरी वी हॅव फेथ इन पुलीस दो देर आर सम पुलीस ऑफिसर हू आर कम्प्लिसिट बट वी स्टील हॅव फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट अँड वी विल अप्रोच द पुलीस डिपार्टमेंट वेन एवर नीडेड. सो आय अपील टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स आनी जे रेसिडेंट्स अँड अदर्स हू आर गॅदर्ड हियर आनी जो विराज देसाय जो बजरंग दला लिडर ताणें म्हणला आय कंडेम दॅट आनी हांव अपील करता सीएमा खातीर सीएमान म्हणलेले सेंटिमेंट्स हर्ट जावपाक दिवपा ना म्हण सीएम प्लीज वॉच दॅट व्हिडिओ अँड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द फॅनेटिक्स. थँक्यू.